व्यक्त करता तुमचे कडेन आमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की श्री परशुराम गोमंतक सेना फुडें सुरू करच्या पयलीं सुनील सांतिनेजकर उपाध्यक्ष संघटनेचे, गजानन मुदगेकर एक्झिक्युटिव्ह मेंबर संघटनेचे, ज्या प्रकारच्या संक्रमण अवस्थेंतल्यान गोंय सध्या वाटचाल गोंयची चालू आसा आनी सगळ्या तरेचे संकटांनी आसा, ताका जनसामान्य गोंयचो दुर्दैवान तो भाजलो वता ह्या सगळ्यात. कोरोनाचे संकट जाले, भ्रष्टाचार जो आसा सरकारान, सत्तेचे दोन विकार असतात, कालक्रमेण भ्रष्टता आणि एकाधिकार आणि सर्वाधिकार. म्हणजे हे सरकार हातून हे विकार जे असता विकारग्रस्त जालाच. दुसरी आमकां चिंतेची गजाल जी दिसता म्हणजे करप्शन, भ्रष्टाचार ही कीड ह्या कंट्रीक लागल्याच ती गोव्यानूय मोठ्या प्रमाणाचेर वळवळपाक लागल्या. आणि अनेक मंत्री, आमदार, सत्ताधारी सरकारातले मंत्री तांचे येणाऱ्या काळात आमी तांचे काळेबेरे आणि तांचे भ्रष्टाचाराचो पर्दाफाश जो आसा सप्रमाण म्हणजे फक्त तोंडानी बाका मारून आमी हे करचे ना, बट विथ प्रूफ, विथ एविडन्स आमी ते तुमच्या मार्फत सगळ्या गोंयकारां मुखार हाडटले. आज पत्रकार परिशदेचे जे प्रयोजन जे आसा ते बेसिकली भ्रष्टाचाराची कीड जी आसा ती अनेक गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटांनी लागल्या. आणि आमकां अशें दिसता की भ्रष्टाचार ही समस्या जी आसा, करप्शन ही समस्या जी आसा ती टॉप डाऊन म्हणजे बॉटम अपवर्ड आसात. म्हणजे पिऊन ते क्लर्क आणि बाकीचे ऑफिसर, गॅझेटेड ऑफिसर्स बी असे आसात त्या डिपार्टमेंटांनी, बट फ्रॉम टॉप डाऊन ते एक्सपोज करपाक सतर्क गोंयकारांनी समजा सुरू केलें जाल्यार वयल्यान सकयल्यान वयर जो भ्रष्टाचार जो जाता ताका भरपूर प्रमाणात खीळ बसतली, ते कंट्रोल जातलें. सो टॉप डाऊन हे एक्सपोज करताना आजची पत्रकार परिषद जी आसा तातूंत कस्टम्स डिपार्टमेंट जे आसा अत्यंत इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट हे. ह्या डिपार्टमेंटाचो पर्टिक्युलर ऑफिसर, हिज नेम इज राजेश दबास, ताजे करंट पोस्टिंग जे आसा तो सुप्रिटेंडंट ऑफ कस्टम्स आणि ही स्टेशन एट वास्को. फाटली 25-26 वर्सां तो गोव्यान आसा, मूळचो हरियाणाचो आणि स्वताक गुर्मी येता सरकारी अधिकाऱ्यांक. म्हणजे इट इज पॉवर ऑफ द पोझिशन बी अशें आनी आपूण स्वता इनडिस्पेन्सिबल, अपरिहार्य, म्हजे कोण कांय करूंक शकना अशा हाजो गुर्मेचो मनीस हो ऑफिसर हो. आणि एक ते विसरतात की सगळे ऑफिसर्स जे आसा दे आर कॉल्ड एज गव्हर्नमेंट सर्वंट्स नी, त्यामुळे ते आमचे नोकर, ते आमचे बापूय जावंक शकना. हो राजेश दबास जो आसा तो 2000 इयर 2000 to 2001 हाचेर सीबीआय इन्क्वायरी जाल्ली बिकॉज ऑफ स्मगलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. इट इज देअर ऑन द रिकॉर्ड. आणि ह्या मनशाचेर आमची नजर आशिल्ली फाटली 2 वर्सां, पण ताजे एव्हिडन्सीस एकठांय करून ते तुमच्या मुखार हाडपाचे आणि तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या गोंयकारांच्या मुखार हाडपाचें अशें आमी ठरयल्लें. त्यामुळे 2000तल्यान हाजो करप्शनाचो पाडो जो आसा तो सुरू जाल्लो, सीबीआय इन्क्वायरी फॉर द स्मगलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. एअरपोर्ट ताच्या ताब्यान आशिल्लो, सगळे वेव्हार जे आसा एअरपोर्टाचे तो पळयतालो. आणि एक अजाप दिसता की म्हाज्या वळखीचे अनेक गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा, आमकां एक फ्लॅट सुद्धा घेवपाक त्रास जाता, जे आयुष्य आपले सामान्य गोंयकार खर्ची करता 20 वर्सां 30 वर्सां काडून सुद्धा सरकारी सेवेंतले हे कस्टम्सवाले जे आसात दे आर हे कस्टम्स हे जो आसा क्वॉर्टर्स जे आसा वास्को दे आर स्टेशन देर. पण हो मनीस जो आसा हाजी अनअकाउंटेड वेल्थ रावता सध्या तो फाटली 20 वर्सांनी ताणें अनअकाउंटेड वेल्थ अमेश जी केल्या, दॅट इज अ स्टॅगरिंग वेल्थ. तातूंत एक 2-3 फ्लॅट ताजे ताळगांवां, एक टॉप एंड जिम म्हणजे साधारण जिम न्ही, त्या जिमाचे इक्विपमेंट सुद्धा द एक्सपेन्सिवेस्ट इक्विपमेंट्स म्हणजे जिम्स विच आर मेंट फॉर सेलिब्रिटीज अँड एलिट क्लास अशा प्रकारचे जिम ताजे तालिगांव ताणें सुरू केला. अनेक लक्झरी गाडयो, 4-5 लक्झरी गाडयो. सो त्यामुळे ऑब्वियसली ही वॉज गेटिंग द अटेन्शन, ही वॉज इन अवर आय. सो ते फॉलो करताना मागीर हाजो एक्झॅक्टली इन्कमाचें हें कितें, स्त्रोत कितें, वॉट इज द सोर्स ऑफ दीस स्टॅगरिंग वेल्थ अशें आमी हें करताना ताचेर आमी जेन्ना दोळो दवरलो
तेन्ना मागीर 2000ची भानगड भायर आयली, तेन्नाच्यान ताची जी जर्नी सुरू जाली. तातूंतल्यान 2014 to 2015 मार्च 2014 टू टील मे 2015 म्हजे कडेन एफिडेविट्स आसा. सगळे पणजेचे गोंयकार तांच्यांनी बरोवन दिला. हो राजेश दबास जो आसा, सुप्रिटेंडंट ऑफ कस्टम्स, तो हांकां प्रॉमिस करतालो लोकांची गलिबिलिटी पळोवन, सादेपणां पळोवन, की आय विल स्पॉन्सर युअर हॉलिडे पॅकेज इन दुबय. 50,000 कॅश दितालो. आणि कोणूय बाबडो ज्याचे कडेन दुबय बिबय जाका वचूंक जाय तांचे कडल्यान मागीर थंय तो त्या मनशा कडल्यान 50,000 कॅश दिवन ही यूज टू मेक देम कलेक्ट एन एनवेलॉप देर, ब्राउन एनवेलॉप. हे एफिडेविटाचेर बरयलां. अनफॉर्च्युनेटली आय कॅनॉट मेक द नेम्स इन, वी हॅव द एविडन्सीस. आणि ते करतना मागीर एनवेलॉप तांच्यांनी घेवन येवप आणि दाबोळी एअरपोर्टाचेर येतकूच he used to send his person to clear that. आणि त्या एनवेलॉपांनी गोल्ड आसतालें. दुबयच्यान गोल्ड ऑफिशियली स्मगलिंग हो राजेश दबास स्वता करतालो. he has got his other team members also which will come in the due course of time. ते आमी तांची नांवां उघड करताले. हे फुल फ्लेजेड गँग जे आसा ते 2015 एफिडेविटाय आसा. सगळे म्हाजे कडेन व्हिडिओ आसात. येणाऱ्या काळान हांव तुमकां सगळ्यांक दितलो व्हिडिओ. मागीर आमी टू टायटन द न्यूज ऑन दीस हे करप्ट भ्रष्ट ह्या ऑफिसराचेर, राजेश दबासाचेर, सुप्रिटेंडंट ऑफ कस्टमाचेर राज्य सरकारा कडल्यान तशी आमकां कांय अपेक्षा उरूंक ना. कारण आमकां खबर आसा कोण कितल्या उदकान आसा, खंयचो मंत्री आणि कोणाच्यो कितल्यो भानगडी आसा. त्यामुळे वी रोट टू प्रायम मिनिस्टर्स ऑफिस. आदरणीय पंतप्रधान जे आसात, माननीय पंतप्रधान या भारत देशाचे नरेंद्रजी मोदींक आमी श्री परशुराम गोमंतक सेनेन मार्च 2019 पत्र बरयले, पत्र व्यवहार केलो. अँड टू अवर हे म्हणजे सरप्राईज द काइंड ऑफ कार्यक्षमता म्हणजे एफिशियन्सी 20-20 दिसांनी आमकां सगळे रिप्लाय येताले. आणि हाजेर मागीर ह्या राजेश दबासाचेर 2020 सीबीआयन परत रेड घातली. अँड सीबीआय इन्क्वायरी वॉज इनिशिएटेड ह्या राजेश दबासाचेर. आणि अजूनही ती चालू आसा इन्क्वायरी ताचेर. सो ही इज कंप्लिटली इन अ सूप ना, पण कोण कांय उलोवंक सोदिना. सो त्यामुळे अशें हें जें आसा सक्सेसफूल आमचें हें जें आसा तें प्रायम मिनिस्टर ऑफिसाच्या हस्तक्षेपामुळे हो सांपडला मनीस. आणि लॉ वील टेक इट्स ड्यू कोर्स. दुसरें ताणें करताना मदीं ताचें पोस्टींग जें आसा कस्टमान म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक स्मगलिंगान 2001 ताका जो हें केल्लो सीबीआय रेड मारिल्ली ताचेर, तातूंतल्यान मागीर ताणें आपलें पोस्टींग जें आसा तें DRI करून घेतलें. DRI इज डायरेक्टरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स. ताणें ऑफिस कापोलो मॉल जें आसा ताच्या फाटल्यान आशिल्लें. इट इज सेंट्रल गव्हर्नमेंट एजन्सी आणि इट इज द एजन्सी ऑफ इम्पेकेबल इंटेग्रिटी आणि कॅरेक्टर. सो दिस इज सरप्राइजिंग that a person who is tainted already, who is caught in electronic smuggling, he is getting posted at such an institute. हांव गोंयकार आनी भायलो असो डिफरन्सीस करिना, पण ह्या सगळ्या भायल्या ऑफिसरांक कस्टमार ज्यांचे डेप्युटेशन जालां तांकां माज मारला. आणि ह्या DRIचे पोस्टींग जे आसा ते खंयच्या बेजिसाचेर जालें असो एक प्रश्न जो आसा तो आमच्या मनान येता. वी आर ऑल्सो सर्चिंग. म्हणजे ताचो सोर्स खंयचो, खंयच्या पॉलिटिशियनान ताच्या हाताचेर ताच्या कपलाचेर हे पॉलिटिकल पेट्रोनेज दिली आणि ताका DRI डिस्पायट ऑफ ऑल दीज एलिगेशन्स हे केले, हो एक मोठो प्रश्न आसा. ताचे बद्दलूय आमचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. सो हें करता आसतना 20 वर्सांनी ताणें सगळी प्रॉपर्टी आणि कितें कितें हें जें आसा तें केलेंच. आणि गोल्ड स्मगलिंगान ओपन ताचें इन्वॉल्वमेंट 2014-2015 अशें आशिल्लें. आणि मागीर हें गोल्ड स्मगलिंग करताना दुबय आमकां सगळ्यांक खबर आसा म्हणजे अंडरवर्ल्ड सगळें ऑपरेट जें जाता. छोटा शकील आसत, दाऊद इब्राहिम आसत, छोटा राजन जो ताका धरला आसा, अंडरवर्ल्ड ह्या मनशाचे लिंक्स आसात काय कितें. आणि कस्टम्स डिपार्टमेंट जें आसा विच इज अकाउंटेबल, which is supposed to be public probity असूंक जाय ऑफिसरांक. त्यामुळे हे कस्टम्स डिपार्टमेंट सगळें आणि घाण करून एकंदरीत इंटेग्रिटी जी आसा ती घाण करून उडयल्या. आणि हाणें मागीर हें करता आसतना ह्या एफिडेविटांनी सगळ्यांनी एक्सेप्ट केला. म्हणजे दीस कॅनॉट गो रॉंग. बाकीची चौकशी ताचेर चालू आसा. आणि दुसरें
गोंयच्या भायले थोडे ऑफिसर्स आसात आमकां हें दिसता म्हणजे सांगपाक हें दिसता मेनी कस्टम्स ऑफिशियल्स कॉन्टॅक्टेड अस अनऑफिशियली म्हणजे म्हजे मित्र जे आसात ते अनेक कस्टम्स डिपार्टमेंटान गोंयकार आमचे हू आर ऑपरेटिंग इन द कस्टम्स डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंटेग्रिटी तांकां बाय मिसयुजींग द पावर ह्या राजेश दबासान मेंटल ट्रॉमा दिलो मेंटल तांकां फटीक धरून सगळो मेंटल टॉर्चर सायकोलॉजिकल टॉर्चर अशें सगळें केलें ह्या मनशान आनी पिक अँड चूज पॉलिसी म्हणटकूच आपल्या सुपिरियॉरिटीचें जे कितें जें आसा ताज्या अधिकाराचे हे करून गैरफायदो करून सगळे गोंयकार आमच्या ऑफिसरांक ताणें त्रास अजून पर्यंत दिला आनी एक ऑफिसर आय एम नॉट नेमिंग हिम ही वॉज मेड टू कमीट सुइसायड इन द कमिंग टायम हांव व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान सगळें हाडटलो पण दिस इज इंडीड म्हणजे हे सरकारानूच ना पॉलिटिशना मदींच ना हे कस्टम्स डिपार्टमेंट जे आसा सो अशा प्रकारची छळवणूक गोंयकारांची आमच्या भावा भयणांची ह्या डिपार्टमेंटांनी जाता अनेक ऑफिसर्स डीआरआयन सुद्धा डायरेक्टरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स तांचेर आमचे इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा फॉर देर तुमच्या माध्यमांतल्यान हे ऑफिसर्स जे आसा हू बिलोंग टू उत्तर प्रदेश हरियाणा बिहार दे आर टेकिंग गोवन ऑफिसर्स लोकल वी कॅन वाउच फॉर देर इंटेग्रिटी आणि कॅरेक्टर तांकां सतावपाचें काम जें आसा हे सगळ्यांनी चलयलां तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव तांकां एक इशारो असो दिवंक सोदतां की तांच्यांनी शादूर रावचें आनी प्रमुख मागणी जी आसा ह्या राजेश दबासाक क्लिन्सिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे तुम्ही अकाउंटेबिलिटी पुनर्प्रस्थापित करची पडटली त्या फक्त प्रायम मिनिस्टर ऑफिसा कडेन वी आर फॉलोइंग इट अप हाजेर राजेश दबासाचेर नॅशनल इन्व्हेस्टिगेटिव्ह एजन्सी एन्फोर्समेंट डिरेक्टोरेट अशा एजन्सीनी चौकशी करपाची गरज आसा वो अत्यंत भ्रष्ट मनीस आसा असे अनेक ऑफिसर्स प्रायमरीली दे आर फ्रॉम आउटसाइड गोवा इन द कमिंग टाइम्स वी विल गिव्ह देर एव्हिडन्स इज ऑल्सो म्हणजे करप्शनाचे आणि ज्या प्रकारची बजबजपुरी तांच्यांनी चलयल्या हांगा येवन आणि 20 वर्सांनी हे गब्बर जे जावन भोंवतात हांगा येवन म्हणजे हरियाणाकूय घर आमचे युपीकूय घर आणि गोव्यानूय व्हडले व्हडले बंगले हांचे जावपाक लागले गव्हर्नमेंट सर्वंट सो दिस इज कम्प्लिटली अनएक्सेप्टेबल आणि ज्या प्रकारची छळणूक ह्या सगळ्या ऑफिसरांनी इन्क्लुडिंग राजेश दबास हाणें जी चलयल्या तातूंत आमी एक अशी दुसरी मागणी करता की ताका सस्पेंड न्ही ताका डिसमीस आणि ही शूड बी सॅक फ्रॉम द कस्टम्स ताजें तें सुप्रिटेंडंट ऑफ कस्टम्स इट इज अ ब्लॉट ऑन झिरो टॉलरन्स टू करप्शन ही सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची पॉलिसी जी आसा न खाऊंगा न खाने दूंगा दे हॅव फॉर्च्युनेटली रेसिप्रोकेटेड विथ अस आणि आता तो प्रोसेस सगळो चालू आसा सो अशी एक मागणी हाजेर नॅशनल इन्व्हेस्टिगेटिव्ह एजन्सी एन्फोर्समेंट डिरेक्टोरेट हाजे सगळे अनअकाउंटेड वेल्थ जी आसा ज्याचेर सीबीआय रेड पडली 2020 अपॉन अवर रेसिप्रोकेशन विथ द प्रायम मिनिस्टर्स ऑफिस 2020 सीबीआय हांचेर रेड घातल्या ह्या राजेश दबासाचेर ही इज अ रेजिडेंट ऑफ तालिगांव ताचे भरपूर प्रॉपर्टी आणि अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ हे म्हणजे डिसप्रोपोर्शनेट एसेट सो आम्ही सीबीआयचे अभिनंदन करता आणि ज्या प्रकारचे सहकार्य प्रायम मिनिस्टर ऑफिसान आमकां दिला ही स्टेट गव्हर्नमेंटाक लज एक्चुअली स्टेट गव्हर्नमेंटा कडल्यान आमकां कांय अपेक्षा उरली ना आणि तुमच्या माध्यमांतल्यान एक संस्कृत सुभाषित आसा क्षीणा नराः निष्करुणा भवन्ति उपेक्षित मुमुक्षतम किन्वा पापम कृण्वन्तु क्षीणा नराः निष्करुणा भवन्ति म्हणजे वीकनेस जे आसा गोंयकारांचे कस्टम्स डिपार्टमेंटान ह्या सगळ्या ऑफिसरांक आमी सांगूंक सोदता की आयदर तुम्ही व्हॉलंटरी रिटायरमेंट घेया हे कपल ऑफ ऑफिसर्स इन कस्टम्स एज वेल एज डायरेक्टोरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स वी आर ऑन युअर बॅक आणि आमचे सगळे तुमचेर नजर जी कितें आसूंक जाय तांच्यांनी व्हॉलंटरी रिटायरमेंट घेवपाची ना जाल्यार आमचें इन्व्हेस्टिगेशन वील कंपेल यू ऑल आणि दुसरें तांच्यांनी जे छळवणूक चलयला एक्सप्लॉयटेशन मेंटल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ गोवन ऑफिसर्स विथ इंटेग्रिटी ते आम्ही खपोवन घेवचे ना सो प्रामुख्यान 3 मागण्यो राजेश दबास शुड बी सॅक्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ सुप्रिटेंडंट ऑफ कस्टम्स हू इज पोस्टेड करंटली एट वास्को 2 रेडी ताजेर पडल्यो स्मगलिंगाच्यो
एक इलेक्ट्रॉनिक स्मगलिंगाचे दुसरे गोल्ड स्मगलिंग आमचो आरोप असा की ह्या मनशाचे अंडरवर्ल्डा कडेन सुद्धा संबंध आसूंक शकता आणि वी हॅव द एफिडेविट्स एज आय टोल्ड यू. आणि तिसरें बिकॉज ऑफ हिज टेंटेड हे जे आसा म्हणजे सगळी ओव्हरऑल ताजी जर्नी कस्टम्सान जी आसा ताजेर NIA आणि ED हाजी हे पळोवंक जाय म्हणजे हाजी चौकशी जी आसा हाजें इन्व्हेस्टिगेशन जें आसा तें जावंक जाय. दुसरें सांगताना हे बाकीचे 4 टू बी प्रिसायज 4 to 5 ऑफिसर्स इन कस्टम्स एज वेल एज DRI तांच्यांनी जी सतावणूक गोंयकार आमच्या लोकल ऑफिसरांची जी चलयल्या ताका आमी ओगी रावचे ना. अँड वी आर गिविंग देम आमची गलिबिलिटी, क्रेडिलिटी, विकनेस गोंयकारांची पळोवन हे सगळे उत्तर प्रदेशातले, बिहारातले, हरियाणाचे ऑफिसर जे आसा तांच्यांनी सतावणूक थांबोवची ना जाल्यार तुमच्या सगळ्यांचे भांडे जे आसा ते आमी करतलेच. विथ प्रूफ करतले. आवर इन्व्हेस्टिगेशन इज इन प्रोसेस आणि तांच्यांनी एक तर व्हॉलंटरी हे करचें, रिटायरमेंट घेवची ना जाल्यार डायर कॉन्सिक्वेन्सीस जे आसा वी आर थ्रेटनिंग देम विथ डायर कॉन्सिक्वेन्सीस विदिन द लिगल एम्बिट वी आर गोइंग टू डू इट. आणि हे सगळे तुमच्या मार्फत हे सगळे कस्टम्सातले कोण जे बसल्यात मारू व्हडले करप्शनाचे तांकां हो मेसेज वचचो, राजेश लबासाक मेसेज वचची आणि नो गव्हर्नमेंट सर्वंट इज इनडिस्पेन्सिबल. अपरिहार्यता जी आसा ती खंयच्याच गव्हर्नमेंट सर्वंटाची ना. दे आर सर्वंट्स, दे आर लायबल टू देअर पब्लिक प्रोबिटी इन देअर प्रोफेशनल लायफ ऑल्सो. दे शूड स्टिक बाय ऑल दीज एथिक्स. आणि अशी मागणी जी आसा तुमच्या मार्फत करपाची. सॅकिंग ऑफ राजेश दबास, नॉट ओन्ली सस्पेन्शन. आणि हे बाकीच्यांची सतावणूक जी चलयल्या तांच्यांनी सतावणूक आमच्या गोंयकार भावा भयणांची विदिन द डिपार्टमेंट ती तांच्यांनी बेगिनातल्या बेगीन थांबोवची पडटली. कितें क्वेश्चन असल्यार विचारल्यार जाता. एफिडेविट कसले ते? एफिडेविट द पीपल हू वर सेंट टू दुबय they were given 50,000. There are about 5 people. And the gold is about 4 to 5 kgs, which was smuggled. This is just the tip of the iceberg. Through all these 5 people? Yeah. So each person used to get how much? What is the gram or something? No, they were given brown envelopes there once they reached Dubai. And they were instructed to get that. And since Rajesh Dabas was the in charge of clearance there at Vasco da Gama. Sorry? Nobody used to check? Nobody used to check. He had his all team. This is a gang which is operating. And I will give you the video also of it. I am just not leveling allegations just like that. And affidavits cannot go wrong. And I can't name them, unfortunately. Because this is very serious matter. This happened in which? 2014 to 2015. This fact? Yes. Date, Smuggling of gold. Date, anything? Date I will tell you. On which day? It is December What time and all? 2015. All the flight details also of departure and arrival. Flight schedules are at night time mostly, no? Yeah. 3rd December 2015. One affidavit says. Second affidavit says in the month of April 2014. I am again saying this is just the tip of the iceberg, and we will go into the depth of it. 18th April 2014 to be very specific. So how long you have been collecting this evidence? Because We have approached the Prime Minister's office in mid-March to April 2019, and we have written all these things. And 2020 he was raided by CBI. No, 2 years you have been following it. Yes. Our organization. किती बरयल्ले आहा भितर ते कितें वचपा खातीर ते? No, सगळें आसा, but I can't, due to their this also anonymity and confidentiality, they have a threat of life. ना नांवां नाका पण एक्चुअली अशें कितें मेन Can I read it out? नाका न्ही, गरज ना. हय, मातशें हय, let us keep it. आणि येणाऱ्या काळान हांव व्हिडिओज दितलो. केन्ना पर्यंत तुम्ही व्हिडिओ? Videos about, in 4 to 5 days. Again you will be called. This is just the tip of the iceberg. तितू आणि हो मनीस DRI पोस्टिंग घेता. Directorate of Revenue Intelligence is a institute of impeccable integrity. कॅरेक्टराचे लोक तातून असता. It is accountable to the country. There are not customs, even some of the goals are working. Yes. So when they put on duty, even some goals are there. So how do your investigation is processed then? Even goals are involved. There are direct evidences.
even Goa I am has not, to- this is not a, first of all, this is not a regional issue. I am not making it as an outsider and insider. But there are evidences, our investigations are being followed, against 3 more officers. 2 more officers of DRI, 2 more officers who are superintendent of customs also. And who incidentally happen to be from Bihar, Uttar Pradesh and Haryana, all these areas. हे सगळे भायले आशिल्ले कितें सर्टन ऑफिसर्स आर फ्रॉम द गोवा No. ऑल Till now, fortunately, आमकां गोंयकार एकट्याय ऑफिसराच्या नांवातून मेळूंक ना. Any which way CBI is, thoroughly inquiring this case also. We will be also in touch with them. तुवें तेजी पोस्टिंग म्हणली पळय हय. तेका ते दुसरे कडेन पोस्टिंग जाला तो म्हणून आमकां सोर्स कळूंक जाय. सो So he must have used some political clout or probably whatever his ways are to get a posting in DRI is, and that too with this background. 2001 ताजेर इलेक्ट्रॉनिक स्मगलिंगाक हे जाली CBI इन्क्वायरी जाली इंटर डिपार्टमेंटल. After that he took posting in DRI. तुमकां कशें गोंयची सेक्युरिटी ऑफिसर आसता No, Goa is at न्ही. Goa's overall integrity is at threat न्ही. I'm worried that Goa can become a transit point for smuggling आता gold smuggling. कस्टमातलेच लोक समजा व्हडले ऑफिसर्स इन्वॉल्व जावपाक लागले जाल्यार ड्रग्स आणि कितें कितें हे ट्रान्झिट पॉइंट्स आशिल्लेच अनफॉर्च्युनेटली. आता स्मगलिंगाचो परत ट्रान्झिट पॉइंट गोंयकार विदाउट गोवन्स नॉलेज हे करूंक लागताले काय कितें. अँड दिस ऑल हॅपन इन दाबोलीम एअरपोर्ट. ना अशें म्हाका सांगलें लास्ट बॉम्बे पळय जाल्लें हय. तशेंय गोंय जावंक शकता म्हणजे ऑफिसर You cannot rule out a possibility. Because in the coming times, as I said, we are in a process of investigating 2 more officers of DRI, Directorate of Revenue Intelligence, and 2 more senior officers who are promoted as Assistant Commissioners of Customs, who incidentally happen to be non-Goans, म्हणजे outside, Goa तांचे हे आसा. थँक्यू. Yes, yes.